हो बॅन जावचो म्हणून गोंयचो सरकार आनी चड करून आमचो मंत्री बाब विनोद पालेकर हाणें पुश दिल्लो आहा. सेंट्रल मिनिस्टर युनियन मिनिस्टर राधा मोहन सिंग जी हे खेपे जेन्ना आमचो मंत्री दिल्ली गेलो तेन्ना ताणें हें वन्स अगेन स्ट्रेस केलें की हें जावपाक जाय बिकॉज इट्स वन ऑफ द मेजर स्टेप्स इन मरीन कन्जर्वेशन. गोंयचे सारके गरीब जे नुस्तेकार भाव आहा तांणी हो लढो हातान घेवन देशाक एक have shown Goa, a small state, has stood up for the nation, which is why it's a proud moment for Goans. We thank the Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh ji for this quick step. We thank the Goa government for pushing this. On behalf of the Goa Forward Party, I would like to dedicate this ban to those who have fought this powerful LED fishing lobby, those who have taken lathis, those who have been lathi charged in the past. फाटली 3 वर्सां जाली गोंयचे पारंपारीक नुस्तेकार LED फिशिंग आनी बुल ट्रॉलिंग बंद करचे म्हूण सरकारा कडेन बोवाळ मारताले. गोंयांत LED नुस्तेमारी बंद करची म्हूण सरकारान आदेश काडला, मात तो बाकीच्या राज्यांक लागू जायनाशिल्लो. केंद्रान आतां आदेश काडिल्ल्यान भारतभर LED फिशिंग बुल ट्रॉलिंगाचेर बंदी आयल्या. Exclusive economic zone is not divided into states. It is uniform in the east coast and in the west coast. So like we are implementing in EEZ the fishing ban order, same way this LED light fishing and bull trawling is banned now in EEZ, and we had also given instructions in this order to Indian Coast Guard to prevent any use of LED light and bull trawling in the EEZ. ह्यान फुडें LED फिशिंग जावंक जायना म्हूण नदर दवरतले म्हूण नुस्तेमारी मंत्री पालयेकार उलयलो. पयलीं कशें जातालें की लायटी ह्यो LED लायटी घेवन दर्यान वताले, फिशींग करताले, पण आतां हाजे फुडें तें जावचें ना. आमी ते जेटीचेरूच तैनात करतले. कोस्टल पुलिसांक पावर दिल्ले आसा आनी खंयचेच त्या ऑर्डरीन बरयल्लें आसा की जे सप्लाय जाताले, समजा दुसरे खंयचे वेसल येवन थंयसर तांकां ते सप्लाय करता, समजा ही सगळी अवजारां, जाल्यार ती सगळी लायटी म्हणा किंवा जनरेटर म्हणा ही सगळी अवजारां आमी जेटीचेरूच आडयतले, थंयसरूच ती कॉन्फिस्केट करतले आनी पळयतले की अशी LED फिशिंग वगैरे हे जावचें ना. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान भिमा पाटील.